मोगाच्या भावां आनी भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमकां उदारपण, हॉस्पिटॅलिटी आनी बोगसोने फॉरगिवनेस हाचे विशीं आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयला जेजू सिमावाच्या घरा जेवपाक वयता. हो सिमाव जावन आसा एक फारिजेव. जेन्ना जेजू जेवणाक बसलोलो तेन्ना त्याच गांवाची एक बायल जेजूशी पांयाशी येता आनी बसता आनी ती आपल्या दुकानी जेजूक दुकानी ताचे पांय धुवंक लागता आनी आपल्या केंसांनी ती पुसता आनी ताचो उमो घेवन ताका तेल लायत आसता. ते पळोवन फारिजो जेजूक म्हणटा, तुका खबर आसा ती बायल कोण ती? ती जावन आसा एक पातकी. आनी जेजून हे बायलेक नाकारूंक ना, पूण तिची पातकां बोगशली आनी म्हणूंक लागली की ही बायलेन म्हजी सेवा केली. जेजून ते बायलेक बोगशिली कित्याक? ते बायलेन आपलो मोग जेजूक दाखयलो. भावातांत जेजूशी आयली आनी आपली पातकां बोगसूंक जेजूक सांगली. जायते फावटी आमी फारिजोच्या भाशेन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक नाकारता. आमी म्हणटा तो मनीस पातकी, तो मनीस वायट जिवीत जियेता, तो दुसऱ्यांक आदार करिना, तो दुसऱ्यांची गजाली करता, तो मनीस बरो न्हय. पूण जेजू आयज आमकां सांगता, दुसऱ्यांक नाकात, पूण दुसऱ्यांक सदांच बोगशियात आनी दुसऱ्यांची सेवा करात. आयचे दुसरें शिकवण आयचे शिव वर्तमान आमकां दिता की उदारपण, हॉस्पिटॅलिटी. हो फारिजो जेजूक आपणागेर जेवपाक आपयलो, पूण जेजूक उदारूंक विसरलो. ताणें जेजूची सेवा करूंक ना. ताणें जेजूची पांय धुवंक उदक दिवंक ना. ताणें जेजूचो उमो घेवंक ना. पूण हे बायलेन जेजूक परामर्श केलो. तिणें दुख्खांनी जेजूचे पांय धुले, केंसांनी पुसले आनी पांयाचो उमो घेतलो. आनी हाकाच लागून ह्या बायलेच्या भावाताक लागून जेजून ताची पातकां बोगशली आनी शांतीन तिका धाडली. तर आयज जेजू सगल्यांक आमकां आपयता दुसऱ्यांक आमचें उदारपण दाखोवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी दुसऱ्यांक आमचो मोग दाखोवंक. आयच्या शिव वर्तमानान ही बायल जावन आसली मोगाची मनीस, सेवेची मनीस आनी खालतीकायेची मनीस. तर आयच्या मिसान आमी नियाळ करुया आमी कसली तरेची मनशां काय. आमेन.